देशभरात 76वो प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडा उबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली। पळयात झेंडा वंदनाची कांय खिणचित्रां। जो आमकां स्वार्थ आहा, ज्या स्वार्था पटी आमी हें सगळें करूंक वयता, तो स्वार्थ खंय तरी फाटीं दवरलो जाल्यार आमकां ह्या जो विशय जो आसा हो गंभीर विशय सबंद देशभर चलता, ह्या विशयाचेर आमकां काम करपाक आनी तेजेर सोल्युशन काडपाक एक बऱ्या तरेचे विचार फुडें येवपाक जाय। पण जर तुम्ही पळयशात नवे नवे टॅक्नॉलॉजी येयल्ले आसा आनी जेन्ना खंयची टॅक्नॉलॉजी येता तेन्ना टॅक्नॉलॉजी डिवायस करता सदांच एक लोकांच्या बऱ्या खातीर, एक नवे इनोव्हेशन्स, नवे तुका नवे टॅक्नॉलॉजी गेलो काय आमचो फास्ट डेव्हलपमेंट जावपाक। पण समवट ही केन्ना केन्ना मिसयूज करता आनी त्या खातीर आज आमच्या देशाक किंवा आमच्या गोंय राज्याक अंडर द लिडरशीप आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री खुबशे चॅलेंजीस आसात। त्या कोणाची टेक्नॉलॉजीन सामके परिपूर्ण अशी आमची भुरगीं तयार जावप, आमची भावी पिढी तयार जावपाक जाय। आणि त्यामुळे आमचे माननीय मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने कोडिंग वगैरे वगैरे हे विषय टेक्निकल विषय घेऊन आज शिक्षणाचो भार उबारपाक पळयतात। म्हाका दिसता की आम्ही शिक्षक म्हणून किंवा आम्ही एखादी चालक म्हणून, आम्ही शासक म्हणून सुद्धा ह्या गोष्टीकडे आम्ही प्रकर्षान नजर दिवचे पडटले, लक्ष दिवचे पडटले आणि परिपूर्ण असो काणकोण तालुका तयार जालो अशें आमी पळोवचें पडटलें। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर सलामी शस्त्र। मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, स्टार्टअप्स, डिझाईन विलेज, इन्क्युबेटर फॅसिलिटीज या विकासा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करप सुरू आसा। IT व्यवसाया खातीर आनीक बरें वातावरण ताका लागून तयार जातलें। प्रधानमंत्रीच्या डिजिटल भारत वांगडा आमी डिजिटल गोंय मोहीम सुरू केल्ली आसा।